नमस्कार आणि योगार तुमकां सगळ्यांक परतून एक फावट डेट विथ कॅन्डिडेट ही कार्यावळ आमी आयज तुमच्या मुखार घेवन आयिल्ले आसा. इलेक्शन 14 फेब्रुवारीक जातले. सगळे जाण भायर सरोन मत मारप हे तुमची जिम्मेदारी आसा, लक्षांत घेयात. आयज सध्या आमी कुमारजुव्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पावल्ले आसा आनी आमच्या बरोबर अशे एक व्यक्ती आसा जे एक लिडर म्हणून हांगासर जायती वर्सां काम करतात. आतां लिडर म्हटल्या उपरांत हांव लिडर कोणा खातीर म्हणटा हें आमी लक्षांत घेवपाक जाय. जे लोकांची समस्या, लोकांची कामां, गांवांतली समस्या किंवा गांवचें काम करता, गांवाक घेवन फुडें वता ते सदांच लिडर असतात. आणि आयज जेन्ना ह्या इलेक्शनाक ते कॅन्डिडेट म्हणून आसात तांचे बद्दल तांचे विजन किंवा तांच्यो बाकीच्यो गोश्टी हांगासरलें काम हे सगळें विचारपा खातीर आमी हांगासर आयिल्ले आसा. राजेश फळटे साहेब आमच्या बरोबर आसा. काँग्रेसीचे उमेदवार सर तुमी आसा. थोडेच दीस उरल्या. इलेक्शनाची सद्या तयारी खूब फास्ट आसा. डोर टू डोर कॅम्पेन तुमकां थोडो टायम तुमचो मागता आमी. कशी सद्या कॅम्पेन चल्ल्या? थोडेच दीस उरल्या. कसो रिस्पॉन्स आसा? तुमी आतां जाणा आसतले रिस्पॉन्स आमकां सारको चड बरो आसा. खंयच्याय वाड्यार वच, खंयच्याय पंचायतीन वच, सामको आमकां तेंचो भरघोस सारको पाठिंबो आसता. लोक सारके भयंकर हें जाल्या विटलेले आहा दुसऱ्यांचेर आनी ते आमच्या बरोबर येवपाक सोदता आनी म्हाज्या बरोबर खूब भरपूर लोक आसा. म्हाका दिसता की हांवें जेन्ना पयलींच स्टार्ट केलें तेन्ना तुमची जायतीं कामां खुबश्या फावटी आमी टीव्हीचेर किंवा पेपरांनी वाचलेलीं आसा की बारीक मोठी कामां हांगासर तुमी केल्ली दिश्टी पडटा. कितें आशिल्लें रिजन की हांगासर समस्या लोकांच्यो ज्यो जाणा जावन घेवप ताचेर काम करप कितें आशिल्लें रिजन? खुबश्यो समस्या म्हणजे तुमी पळयल्या समस्या कितले आहा ते रोड सारके ना, मागीर लोकांक लायट सारकी येना, उदक सारकें मेळना, जे कितें गोश्टी घडोवंक जायो भुरग्यांक जॉब ना, हे खुबश्यो गोश्टी अश्यो आहा त्यो आमकां आमी क्लियर केल्यात थोड्यो पण आतां भरपूर उरल्या करपाच्यो. आनी तुमकां दिसता की तुमी जेन्नाच्यान निर्णय घेतलो की आपूण कुमारजुव्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी भाग घेतले, हांगासर आमी येतले, इलेक्शनाक उबे रावतले, तेन्ना जायते जाण हांगासर बाकीच्यो खुबश्यो गजाली करपाक सुरवात जाले. बाकीचे लिडर सुद्दां जायते उलोवपाक लागले. पूण तुमकां दिसता की हांगासर तुमी एंट्री घेतली तेन्नाच्यान खुबश्यो गजाली चेंज जाल्यो अश्यो? अरे 100% जाल्यो अशें म्हणजे 100% जाल्योच. कारण आमी इलेक्शना टायमार भायर सरना. आमी लास्ट 5 वर्सां जालीं भायर सरता, लोकांची कामां करता. हे आतां कोण बेश्टे लिडर लिडर म्हणटा पळय हे फक्त इलेक्शनाक एक म्हयनो 2 म्हयने आसतना बेश्टे बोवाळ करता. कितें कामां केल्लीं आहा जाल्यार दाखोवन दिवची पयलीं, नाल्यार लोकांक विचार लोक तुका सांगतले आमी कितें कामां केल्या तीं. बरोबर. आमी वयता वयता गजाली करूया. पण म्हाका सांगा आतां काय प्रश्न येता तो म्हळ्यार आतां काँग्रेसीची जेन्ना तुमी उमेदवारी घेतली, कालूच फाटल्या दिसांनी अशेंच जालें की तुमी शपथ घेतली, काल एफिडेवीट बरोवन दिली. कितें रिजन आशिल्लें? कितें दिसता तुका अश्यो गोश्टी कित्याक आतां फुडें येतात? ना म्हणजे लोकांक एक भंय जाला. लोक 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 विचारपाचें 100% सारकें. कारण लोकांक एक प्रश्न पडलेलो आहा की आमकां म्हणजे ते उडयो मारता हितूंतल्यान तितून वयता. ह्या कारणाक लागून लोकांचो एक व्हडलो मनान हें जाला की तुमी तितून वयतले काय. ते उडयो मारपाचें म्हणटा ते आमी बंद केला. हें स्वता आमी जावन सगळ्यांनी प्रॉमीस घेतलेलें आहा की एकूय आमचो कॅन्डिडेट खंयच्याच दुसऱ्या पार्टीन वयचो ना अशें आमी लोकांक प्रूव करून दाखयल्लें आसा आतां आमी आनी लोकांच्या मनान आमी घातलेलें आहा. म्हणून लोक सारके तुमी लास्ट टायम पळयला आतां जे उडयो मारल्या तांकां एकट्याक सुद्दां तिकेट दिल्या. बरोबर. एकट्याक सुद्दां तिकेट दिली ना. इतली आमची काँग्रेस पार्टी क्लीन आसा आयज. बरोबर. कळ्ळें. रेजिनाल्ड बाब फाटल्या दिसांनी तो सुद्दां गेलो पळय टीएमसीन गेलो, परत तो येयलो पूण परत ताका घेतलो ना. पूण पार्टी अशी आपली एक इमेज करून आसा. खरोखरच काँग्रेस पार्टी सगळ्यांचें बरें करपाक आनी क्लीन पार्टी आहा. तुमी फाल्यां जर अशें कितें सिच्युएशन आयलें जाल्यार तुमी खंयच्या दुसऱ्या पार्टीन वयचे ना हें तुमी लोकांक सांगलेलें आहा? इम्पॉसिबल. हांव वयचोच ना दुसऱ्या पार्टीन. कित्याक काँग्रेस पार्टी ही सारकी गोरगरिबाची पार्टी, बरी पार्टी आनी सगळे लोक जाणा. तुमी पळयला बीजेपीन कितें केल्लें आहा, केलां कितें तरी बरें. पेट्रोल खंय पावला, सिलिंडर खंय पावल्या, डिझल खंय पावला, नोकरी आहा लोकांक, जॉब आहा, कितें आहा म्हाका सांगा. म्हण लोक कशे रावतले तेंच्या बरोबर? तुमी जॉबाचो एक इशू काडलो, म्हाका दिसता खूब बरो इशू आसा. हांव थंयच्यान एक गोश्ट सुरू करता. कुमारजुव्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अनएम्प्लॉयमेंटाचो मोठो इशू येता. जायते भुरगे शिकल्या पूण तांकां जॉब ना. हांगासर इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, खोर्ले इंडस्ट्रियल इस्टेट, तरी सुद्दां ताजो फायदो कुमारजुव्याच्या लोकांक मेळना. कशें पळयता हे गोश्टी कडेन तुमी? ना आमी आतां तेजेर भरपूर हांवें तरी भरपूर विचार केल्लो आसा की लास्ट जितले आतां पळय तुमी जाणा एक खोर्ले इंडस्ट्री म्हणजे पयलींची सारकी, पण थंय सगळे प्लांट A to Z इंडस्ट्री सगळी बंद पडलेल्या म्हणून जॉब ना. ती जर बऱ्या पैकी जर चालू जर जायत जाल्यार अवश्य तुका सांगता 1,500-2,000 हजार भुरगे थंयच कामाक लागतले. पण ती सारकी सिस्टमॅटीक करूंक जाय. लास्ट आमच्या आमदारांनी जे मंत्री आसलेले यांच्यांनी कांयच ते केलें ना, कोणाक पडलेलेच ना अशें जालें. म्हणून आयज ही परिस्थिती येयल्ली आहा. तांकां कांय विजनूच नासलें अशें म्हणटा तुमी? अशें तर तुमकां तरी आतां हांवें सांगपाची कांय गरज ना, नाल्यार भुरगे बेकार आसपाचे. बरोबर. कळ्ळें न्ही. नाच न्ही अशेंच धरून जाला की लास्ट 10 वर्सांक भुरग्यांची कितेंच कामां जाल्लीं ना.
काय जावंक ना हांगासर कांयच जाल्ली ना, कांयच जालें ना. प्लॅन आसा तांच्या खातीर? अरे 100% हांवें सारको सारको दवरला तकलेन हांवें तो. एकूय भुरगो बेकार उरचो ना इतलेंच म्हाजें सांगप. सो तुमी निवडून आयले जाल्यार एक 3 वर्सां भितर ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीचो बऱ्यापैकी फायदो करून घेतला अशें तुमी म्हणटा? शुअर 3 वर्सां म्हाका नाकात. हांव तुमकां एका वर्सानूच रिजल्ट दाखयतां. एका वर्सान दाखयतां. म्हाका दिसता हांव चड टायम घेना सर, मदीं मदीं उलोवया. तुमचे डोर टू डोर चालूच आसा. आमच्या बरोबर आसा फळदेसाय सर, जे काँग्रेसचे उमेदवार आसा कुमारजुवा मतदारसंघात. तांच्या बरोबर आमी उलोवपाचो प्रयत्न करता. बाकीच्या इश्यूंचेर उलयतले. पळोवया कितें तांचें म्हणणें आसा. हालींच काय इंटरव्यू जाले आणि ज्या थोड्या तुमचे ऑपोजिशन आसा तांच्यांनी सुद्दां काय आरोप तुमचे केले. तातूंतले 2 आरोप हांव खास करून विचारपाक सोदतां, कारण लोकांकूय कळपाक जाय कितें तथ्य आसा आनी कितें ना तें. पयलो म्हळ्यार अशें म्हणटात की तुमी BJPची बी टीम, तुमी तांकांच सपोर्ट करतले, तांचीच बी टीम अशें म्हटलें वतात. कशें पळयता ह्या गोश्टी कडेन तुमी? तुमचें रिप्लाय कितें? पळय आमी असलें केन्ना केल्लें ना आनी असलें केन्ना करचेंय ना. कळ्ळें तुका. बी टीम म्हाका जाय जाल्यार टिकेटीची कितलीच ऑफर येताले, पण कितें आसता सदांच एक पार्टी, काँग्रेस पार्टी सगळी गोरगरिबाची पार्टी, बरी पार्टी, ते कितें उडी मारपाक कितें हें तें आत्तां येयलो, कोण म्हणटा तो आत्तां येतलो सांजचो अर्द्या वरान BJPन, तशें म्हण जाता? तशें म्हण जाता? म्हणून आमी सगळो सिस्टमॅटीक ह्या पाटी आमी हें घेतलेलें आनी आमी तशें केन्नाच करचें ना. आनी हें जो कोण चिंतता, कोण उलयता तें तेजें चुकीचें. तेच उडयो मारून कितले पार्टीन येयले ते पळय. खंय कितली पार्टी हें चेंज केलेली आमी आज पर्यंत हांव आतां येयला खरो, पूण केन्नाच तशें करचो ना. हे लोकांक म्हाजें पटोवन दिल्लें हांव कितें करतलो पळय तें. आनी एक तांचो खास करून आरोप आसा तो म्हळ्यार ते म्हणटा की भायलो कॅन्डिडेट भायल्यान हांगासर कित्याक जाय, हो आरोप ते प्रामुख्यान करतात. कशें पळयता हे गोश्टी कडेन तुमी? भायलो म्हणजे आमी कितें तुमच्याच माध्यमांतल्यान एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो, कळ्ळें तुका न्हू. भायलो म्हणजे कितें गोंया भायलो. लास्ट हांव 25 वर्सां जालो ओल्ड गोवा रावता. बरें हांव जर भायलो म्हणटा जाल्यार हे खंयचे? हेय भायले. लोकांक लागून कितें केलां, लोकांक लागून कितें करून दाखयलें आहा. आयज बेश्टे भायर सरले म्हण जाता? कळ्ळें न्हू. कांय ना, भायलो बिलो कांय ना. हांव ह्याच गांवचो. म्हाका सांगात आतां अशें कित्याक जाता, अशें कित्याक आरोप केले गेले अशें वतात तुमकां दिसता? पळय हे ओपोजिशन आहा पळय न्हू, हे खंय ना जाल्यार खंय तरी सारके हें जाल्ले, डेस्परेट जाल्ले आहा. तेंचे कडेन आनी कितें मुद्दोच ना. कळ्ळें न्हू. मुद्दो ना म्हणटा हे अशें कोण उलयता? हे आपलेच जर तांकां हांव म्हणटा हें अशें उलोवपा पेक्षा आपलें कितें तरी चिंतीत जाल्यार बरें जावपाचें. लोकांक लागून कितें 20 वर्सां जालीं ते आसा, कितें तरी लोकांक लागून केलां जाल्यार हेजो पयलीं करूंक जाय. आपूण भायलो खंयचो आनी भितरलो खंयचो पळय तो. तुमी म्हणटा की ते भिल्या म्हणून अशें उलयता? 100% नाजाल्यार आनी कितें तर. हे सगळ्यांक खबर आहा, आख्ख्या मतदारसंघान खबर आहा. जेन्ना अशे विधानां जातात तेन्ना हे कोणाक डॅमेज जाता हे दिसता तुमकां, की स्वताक काय तुमकां? ना स्वताक ताका डॅमेज जाता. म्हाका कांय डॅमेज जायना. वयल्यान म्हाका आनी खुबसो तेंचो हें मेळटा, सपोर्ट मेळटा, प्लस पॉयंट मेळटा. अशें आमकां डॅमेज जावपाचें केन्नाच कांय येना. ह्या फावटी तुमकां आतां तुमच्या फाटल्यान सपोर्टूय दिश्टी पडटा, जायते लोक उलयताय बीन. प्रामुख्यान 2 कामां जी आसतलीं तुमकां जी जाल्ली जाय पयल्या वर्सा भितर तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन फुडें, ती खंयची आसतली? मेन म्हणजे पळय आमकां गार्बेज प्लांट जो हांगासरलो काडून दुसरे कडेन व्हरोंक जाय, जो जाय. जे ओल्ड गोवा इनलिगल जें कंस्ट्रक्शन येयल्लें आसा हें आमकां डिमोलीश जालें जाय. हो आमचो पयलो सारको सगळ्यांनी पयलो. आनी जे आमचे दिवाडेचे फेरीबोटीचे म्हण हे सगळे न्हू, आनी आमचे कुमारजुवान आमकां कितें जाय, कळ्ळें न्हू. सगळे 7 पंचायतीन आमकां जें कितें आहा तें आमी मॅनिफेस्टो तयार केल्लो आसा. जें आमी लोकांक कितें करतले पळय आमी ऑलरेडी मॅनिफेस्टो. हांगा कुमारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सी तशी पळयत जाल्यार वेगवेगळ्या विभागान, म्हणजे दिवाडे एका तरेचो भाग आसा, कुमारजुवा आसा, जुव्यार दुसऱ्या भाशेन, ओल्ड गोवा दुसऱ्या भाशेन, सगळ्यांची समस्या दुसरी आसतली. हांव खास करून आतां दिवाडेचे घेता, थंयसून सुरू करता. तांची समस्या फेरीबोट तर आसात, कारण हेल्थ कितें समजा इमर्जन्सी आसा जाल्यार पावपाक टायम जाता, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा. कशें पळयता दिवाडे जेन्ना म्हणटा तेन्ना एक गोंयचो सगळ्यान सुंदर असो आयलंड, आनी हो तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता. कशें पळयता तुमी? गोंय म्हणजे ओल्ड तुमी दिवाडेचें जें म्हटलें, दिवाडेन खुबशे इश्यूज आहा. थंय हेल्थाचें म्हणजे लोकांक थंय हॉस्पिटल हें तें सारकें कांयच ना. तेजेर हांव मेन फोकस करतलो. पळय कोणी बरो ना जालो तांकां हाडपाक फेरीबोट एक एकदां तेंचे ते अवेलेबल आसना. तांकां हॉर्न मारल्यार सुद्दां ते एक एकदां न्हिदलेले आसता, उठपाकय त्रास जाता. म्हणजे लोकांचे खुबशे अशें करून भरपूर हाल जाता. म्हाका थंयसर सारकें जाता तितले बेगीन म्हणटा पळय थंय एक एटलिस्ट एक
25 बेडांचे सुमार एक हॉस्पिटल त्या लोकांक लागून अर्जंट म्हाका करपा आनी 24 hours ताका त्या लोकांक सांबाळूंक जाय एटलिस्ट 25 बेडांचे तरी एक हॉस्पिटल हांव हाडटलो तूं जाणा म्हाजें कमिटमेंट कितें आसता जें हांव उलयतां पळय तें करून दाखयतां एक गोष्ट तुम्ही आता हे सांगले म्हणून म्हाका याद जाली कांय दीस पयलीं हांव लोकां कडेन उलयतालो आयज काल करप्शनाचे भरपूर इश्यूज चल्ले अशें म्हणटा की हे उलयले तो तुमकां सांगता हांव की तुमी स्वताच्या पयशांनी हांगासर जायतीं कामां केलीं तुमी ह्यान पयलीं ही 5 वर्सां म्हणटा हांव स्वताच्या पयशांनी जायतीं कामां केल्लीं आसा तुमी असल्या गोश्टींनी भितर सरचे ना हे लोकांचे सद्या जस्ट एक म्हणणें आसा पूण ते खरें जातलें अरे 100% जातलें खरें जातलें कितें हें लोकांक सगळ्यांक खबर आहा आमी करप्शन करपाक ह्या हितून येयले ना हांव आयज पर्यंत जें कितें करून येयला लोकांक लागून केला स्वताचे सगळे पयशे यूज केल्या आनी ह्यान फुडें तशेंच कितें करतलो पार्टी आसलेल्या कारणान आमी पावरान आमची काँग्रेस सरकार आसतलीच पावरान येयलो की लोकांची सगळीं फ्री कामां जातलीं आमकां कसली आशा आहा पयशाची आमकां कसलेंच करप्शन करपाचें ना फक्त लोकांचें बरें करपाचें इतलेंच चिंत्ता हांव एक हातूंत एक प्रश्न एड करता आतां फाटल्या दिसांनी एक एलिगेशन तुमचेर केलें की क्रिमिनल केसीस आसा म्हणून सो तुमचेर हे परत परत एलिगेशन केले वतले आनी जातले फुडें ह्यान फुडें सुद्दां कशें तुमी डिफेंड करतले हाका म्हाका सांग म्हाजी एक केस आसली हो तुमच्या प्रुडंटाच्या हेजे वयल्यान हांवें आयकल्लो एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो तुमी हे घेतलेले तर म्हाका सांग क्रिमिनल जी केस आसलेली ती केस म्हाजी 9 डिसेंबराक काबार जाली म्हाका न्याय मेळ्ळो त्या केसीक लागून हांवें भरपूर त्रास काडले म्हणजे ती कितें जें करनासतना तुजेर येयला म्हणटा पळय तशें पण तें गोंयचो साहेब जाणा आनी आमची देवी शांतादुर्गा कुमारजुंयेकर जाणा सगळे जाणा आनी म्हाका सगळो न्यायपालिकेचेर विश्वास आसलेलो म्हण ती केस मॅटर क्लोज आनी एक जी केस आहा जे 3 ट्रकांची तुमी जाण आसतले हे 3 ट्रकांची केस तेन्ना ते हांगासर ती 2012ची ती कळ्ळें म्हाका खबर सुद्दां ना त्या ट्रकांनी हाडून म्हाज्या प्लॉटान एमटी केला तो हांव स्वताक नासलोलो ही एक केस आहा ती कितें 4 तेंच्यांनी कितें तरी केला 3 ट्रक मटेरियल तुमच्या प्लॉटान खाली जाला ते कांय सिद्ध जाल्लें ना आनी हांव 100% शुअर आहा की तेंय प्रकरण मोकळें जातलें की हांव तितून नाच तुमी क्लीन आसा म्हणटा तुमी 100% क्लीन आहा सो हे तुमकां जस्ट तुमची इमेज मलिंग करपा खातीर इमेज पाड करपा खातीर केल्लें वता हय 100% कारण पळय तुका सांगलें न्हू तेंचे कडेन आनी कितें मुद्दोच ना कळ्ळें न्हू कसलोच मुद्दो ना तेंचे कडेन कसलो मुद्दो आहा कितेंच ना ते बेश्टी म्हाजी इमेज लोकां कडेन पूण लोक जाणा लोक तांकां बूथ शिकयतले हांव म्हणटा हे म्हाजें वायट उलोवपा पेक्षा तुवें 20 वर्सां कितें जर बरें केलां बरें करपाक जाय जाल्यार तें तूं लोकांक सांग एक 5-50 मतां पडपाची ताका कळ्ळें न्हू जे पळय अशें उलयता तेंची कितें हेच ना उलोवपाक आपली लायन दुसऱ्यांची लायन खोडू नाका तुजी लायन मोठी 100% पळय जी लायन आसता एक व्हडली लायन आसता ती आतां म्हाजी व्हडली लायन सदांच फुडें मारता आनी धाकटी लायन येता सपोज व्हडली लायन फुडें वयता ती खोडपाचो प्रयत्न करता तशें करून बरें फाटल्यान धाकटो आसा ती खोडूंक जायना तो फाटी येयलो उरो तूं फुडें वचपाचो प्रयत्न कर तूं व्हडली लायन मारपाक प्रयत्न कर अशें वायट करून कितें मेळटलें म्हणून ताका कितें आसता ह्या फाटी तांकां सारकें कळोन येतलें बुद्ध शिकयतले 100% बूथ शिकयतले तितून कितें डावटूच ना आतां चड दीस उरलेले ना तुमी तुमचेच पयलीं तुमचे हेजे वयल्यान आमी पळयतले कितें दिसता तुमकां लोकांचे सेंटिमेंट्स कितें आसा सद्या लोकांक चेंज जाय लोकांनी खूब चान्स दिवन पळयलें हांकां लोकांक चेंज जाल्लें जाय हांगा डेव्हलपमेंट कांय जाल्लें ना कळ्ळें न्हू म्हण ताका लागून लोकांक चेंज जाय आनी म्हाजो सारको फेस जाय जे आमी आज काँग्रेस सारके एक क्लीन आसा पळय काँग्रेस आमची तसो फेस जाय तांकां आनी म्हाका अशें 100% गॅरंटी आहा की आमकां ह्या फाटी सारके चडान चड मतां दिवन आमी येतले आतां आमी दिवाडेचे बद्दल उलयले तांचे जे कितें प्रॉब्लम्स आसा ताजेरूय आमी उलयले आनीकूय भाग आसा कुमारजुवान कितें तुमचें विजन आसा कुमारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून ना भरपूर कितें करपाचें आहा म्हाका तुमी आतां पळयलां हांव डोर टू डोर करतां तर भुरगे सारके म्हणजे जॉब ना कांय ना ही कोणाची जबाबदारी आसता जॉब दिवपाची आमचे रोलिंग पार्टीन आसता पळय इतलीं वर्सां आसले तेंची जबाबदारी आहा पण ते सगळे हितून फेल गेल्ले आहा सद्याक कांयच जाल्लें ना भुरगे बेकार भोंवता तुमकां दिसना आमचो स्वामी विवेकानंद सदांच म्हणटालो की भुरगे आतां तांकां फुडें काडूंक जाय शिकपाक हें करूंक जाय एज्युकेशन बरें दिवंक जाय सगळें पूण खंय कितें चलता कळ्ळें न्ही सदांच मनशाक दामपाचें पळयता फाटी दवरपाचें पळयता खूब गंभीर परिस्थिती आहा हें सगळें खंय नाल्यार खंय तरी बंद जावंक जाय लिडरशीप जेन्ना म्हटली तेन्ना लिडरशीप कशी आसूंक जाय दुसऱ्यांक लागून आसूंक जाय दुसऱ्याक सगळ्यांक बरोबर घेवन वचोंक जाय दुसऱ्यांक वयर काडूंक जाय कळ्ळें न्हू हांगा कांयच जाल्लें ना
तुम्ही मोठे ते हिसपान स्वामी विवेकानंदचे म्हटले स्वामी विवेकानंद सदांच अपलिफ्टिंगाचे उलयतालो दुसऱ्यांक फुडें काडपाचें उलयतालो दुसऱ्यांक आमी एनलायट करपाचें उलयतालो तांकां आनी खास करून युथांक खातीर कितें प्लॅन आसा तुमच्या युथांक खातीर हांगासर ना युथांक कितें आसता युथांक पळय मेन म्हणजे पयलीं जॉबाचोच आमचो व्हडलो प्रश्न आहा तांकां एक ग्रावंड करूंक जाय आमी तांकां फुटबॉल ग्रावंड जाय क्रिकेट ग्रावंड जाय जे तांकां जे कितें करपाक जाय तें आमकां इम्पॉर्टंट आहा बरें तांकां ग्रावंड दिवंक जाय बरें तेंचे आमचे नॅशनलान कोण एक हांगासरलो भुरगो वचोन खेळोंक जाय त्या प्रमाणे आमी तेंचेर खूब विचार करतात ह्यान पयलींच्या लिडर्सांनी करूंक ना दिसता कितें केलां तुमी आतां आमच्या आख्ख्या कुमारजुवा मतदारसंघान भोंवून पळयलां आसतलें खंय कितें जाल्लें कितें तरी जालां फक्त आमचें एक ओल्ड गोवा जर सोडलें तें बी चर्चीचें हें करता म्हण थंय मातशें एक सुंदर दिसता बाकीचे कडेन खंय कितें आसा कांयच ना हांगासर कांयच ना म्हाका सांगा नेक्स्ट एक इशू येता तो म्हळ्यार उदक वॉटर सप्लाय आनी इलेक्ट्रिसिटीचो आमी गोंयभर भोंवतना ती एक मेजर समस्या जाणवली की आजून सुद्दां कांय भाग अशे आसा जे उदक सारकें मेळना किंवा लायट मेळना आनी खास करून जी घरान बायलां काम करता तांकां हाजो त्रास जाता हाज्या खातीर तुमचो कितें उपाय कितें आसा हाजेर हय बरोबर पळय लायट उदक हें कंपल्सरी हें जायत आसता लायट उदक रोड म्हण कळ्ळें न्हू हें सगळें कंपल्सरी आनी जे हे जाय गरजेच्यो वस्तू हांगा बरें ना कित्याक लागून ना उदक कित्याक लागून ना हे 24 hours उदक मेळोंक जाय लोकांक कित्याक लागून तुमी कॅबिनेटान वचा विचारा थंय मिटींग घेया तुमचे सगळे मिनिस्टर लोक सगळे करा आनी विचारा कित्याक लागून जायना कित्याक लागून अशें घडटा लोकांची बिलां इतली येता पण कांयच फायदो जायना हेंचो म्हणून तांकां कितें आसता ही लिडरशीप चेंज जाल्ली जाय कळ्ळें न्हू लिडरशीप चेंज जाली जाय तुमी आतां पळय भाऊ जर आमचो आसलेलो मडकयकर भाऊ जो म्हणजे बरो आसलेलो जाल्यार तो खुबशे भुरग्यांक तशी नोकरी दिवपाचो पण आयज तेजी कंडिशन तो बरो ना त्या कारणाक लागून उरला म्हाका तरी दिसना परत आनी BJP येयत कशी आतां कळ्ळें न्हू आतां कितें तरी चेंज जाल्लें जाय गोंय म्हटल्या उपरांत आमी ट्युरिजम क्षेत्र अशें पळयता जायते ट्युरिस्ट हांगासर येता कुमारजुवान सुद्दां जायत्यो गोश्टी आसा ट्युरिजम क्षेत्रान फुडें सरपा सारक्यो लोक हांगासर येवपाक शकता एक सेल्फ जनरेटेड बिजनस करपाक शकता कितें आसा तुमचो प्लॅन हांगासर तशे तरेन करतले हांगा आमचो एक बरो कार्यक्रम जाता सांगोड हो सामको एक बरो हांगा एक व्हडलो उत्सव जाता भरपूर लोक येता हजारांनी लोक येता आनी हांगासर म्हाका तरी अशें दिसता हो आमचो नॅशनल लेवलार पावोंक जाय आनी हे आमचे थोडेशे आमचे आमदार मंत्री कमी पडलेले आहा कारण हो हांगा पळय सांगोड जाता आमचो कुमारजुवान तो एक नॅशनल लेवलार जर गेलो आनी हांव ते 100% वचोंक जाय तेका लागून हांव खूब कटपट करतलो आनी तो एक तांकां हांगासर एक मेळोवन दितलो हें खूब बरी आयडिया आसा एक गोश्ट हांव तरी सांगपाक सोदता की ट्युरिजम जे मिनिस्टर आसा तांच्या वांगडा बसून सुद्दां सांगोड उत्सव एक वेगळ्या लेवलाचेर जर प्रोजेक्ट करीत जाल्यार हांगासरल्या लोकांक तर तांकां एक एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतींतूय खूब बरें जातलें आनी तशें ते जशें म्हणटा ताका नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावत जाल्यार एक नांव वयर जातलें कुमारजुवा मतदारसंघ कुमारजुवा ह्या गांवाचो पळय म्हाका दिसता तुमच्यो खुबश्यो गजाली आसतल्यो मॅनिफेस्टोचेर 5 वर्सांक सगळ्यात मेन ध्येय जर तुमचें कितें आसा जाल्यार कुमारजुवा खातीर कितें आसतलें पळय आतांच हांव सगळें तुमकां मॅनिफेस्टो दाखयता आमी जें कितें कुमारजुवाक लागून करपाचें आसा तें 5 वर्सांक रस्ते उदक लायट जॉब भुरग्यांक खेळपाक ग्रावंड हेजेर सगळो मेन फोकस आसतलो कोणूच भुरगो बेकार उरचो ना हें म्हाका सारकें खात्री आहा म्हाजेर आनी हांव त्या भुरग्यांक सगळ्यांक ज्यो गोश्टी आहा जाणट्यांक सिनियर सिटीजनांक जीं घरान बायलां काम करता हावजवायफ हांकां सगळ्यां खातीर म्हाजो बरोच एक प्लॅन आहा तो हांव सारको तांकां सिस्टमॅटीक तेंचे पर्यंत पावयतलो अशे विचार खूब मांडलेले आसा ट्युरिजमा क्षेत्रांतल्यान आमी जेन्ना उलयताले न्ही तेन्ना आनीक जायत्यो अश्यो जागे आसतले किंवा आनीक जायते प्लॅन्स आसतले तुमचे कडेन जे हांगासर ऑलरेडी आसा ताजेरूय तुमकां कितें काम करचें अशें दिसता कितें आसा ना पळय गोंय आनी आमचें ओल्ड गोवा कळ्ळें न्ही हे ट्युरिजम पॉयंट हो एक्चुली हेका खूब कितें करूंक शकता आमी भरपूर
भरपूर म्हणजे भरपूर कितें लोक हेय हितून जर फिल्डान वचत जाल्यार भरपूर लोक जॉबाक लागतले भरपूर कितें करपाचें सारकें आसा ओल्ड गोवा चर्च तशीच एक्चुअली फेमस आसा खुबशे लोक येता तुमकां आनीक डेव्हलप करून एक बऱ्या तरेचो हे करपाक जाय हे दिसता तुमकां 100% कित्याक सांग तो ओल्ड गोवाची चर्च आमच्या आहा दिसान हजारांनी लोक थंय येता पण थंयसर कांयच ना थंय बाबा एक खंय आमचे इतले व्हडले आयलंड आहा सगळें आहा बाबा बोटींग करया जावं आनी कितें आहा म्हाका एक सांग आख्ख्या गोंयाभरान असलो कुमारजुवा मतदारसंघ असलो खंय तरी तुका दिसता इतलो बरो आसा आयलंडान आसा कळ्ळें तुका न्हू पण जशें कितें डेव्हलप जावंक जाय हांगा कांयच जाल्लें ना म्हाका दिसता खूब बऱ्या तरेन तुमी उलयले बाई ह्यो गजाली जर तुमी म्हणटा त्यो जायत जाल्यार म्हाका दिसता वन ऑफ दी बेस्ट समृद्ध असो कुमारजुवा जावपाक शकता आनी म्हाका दिसता तुमी म्हणटा हे लोकांक चेंज जाय जाल्यार ह्या फावटी चेंज जर जालो जाल्यार तुमची ही लिडरशीप तितलीच सारकी काम करतली हाजी तुमी ग्वाही दिता अरे 100% शुअर दिता कारण तूं जाणा हांव लोकांक लागून झडटां आमच्या लोकांक आमच्या कार्यकर्त्यांक आनी आमच्या कुमारजुवा मतदारसंघांतल्या सगळ्याक लोकांक म्हाज्या आवय भयणीक बापायक सगळ्यांक जे म्हाजे भाव सगळे आहा सगळे म्हाजे बरोबर आसा तांकां लागून झडटलो जी येता ती 5 वर्सां इलेक्ट जातलो तें म्हाजेर पूर्ण म्हाका गॅरंटी आहा म्हाका लोकांचेरय गॅरंटी आहा ही 5 वर्सां कितें काम करतलो हें तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक कळटलें तांकां लागून झडटलो म्हाका दिसता खूब बऱ्या तरेन सांगलें आनी कुमारजुवा मतदारसंघात सद्याक आमी आसा फळदेसाय सर आमच्या बरोबर आसा जे काँग्रेसीचे उमेदवार आसा 14 तारखेक मत जेन्ना मारतले तेन्ना विचार करा डेव्हलपमेंटाचो तुमच्या गांवांत कितें जाला तुमच्या भुरग्यां खातीर कितें आसा जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज अनएम्प्लॉयमेंटाचो इशू ह्या फावटी म्हाका दिसता सगळ्यांनी विचार करपाची गरज आसा त्याच भशेन फक्त इमोशनल जावन बाबा ही आपली पार्टी तशें हेका मत मारपाक जाय तेका मत मारपाक जाय मारूं नाका विचार करा मत मारतना जो कोण लिडर आपली कामां करतलो असो दिसता तुमकां ताका मत मारात सर थँक्यू व्हेरी मच तुम्ही टायम दिलो आमकां इतले बिजी शेड्युलांतल्यान देव बरें करूं सर थँक्यू थँक्यू